मांद्रे मतदारसंघातली वीज समस्या तडीक लावून मांद्रे जुनसवाड्यावेल्या रेव्हेन्यू खात्याची जमीन वीज खात्याक दिवन पॉवर स्टेशन बांधले। सुमार 3000 स्क्वेअर मीटर जागो खंय कन्वर्ट केल्लो। अर्दो दोंगर कापून पॉवर स्टेशन उबारला। मात आता लँड कन्वर्सेशन आणि दोंगर कापणी विषयी उपजिल्लोधिकाऱ्यान वीज खात्याक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। वीज मंत्री सुदीन म्हणटा हे काम लोकां खातीर केले, जागो खंय सरकाराचो, असल्या गजालींकडे चड लक्ष घालचो न्ही। पण क्वेश्चन तुमकां डिपार्टमेंटाक पेडण्या तुमकां नोटीस आयल्या हिल कटिंगा लागून तुमचे डिपार्टमेंट? माझ्या माहिती प्रमाणे ते खूप जुने काम, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसतनाचें काम आणि थंय चड लक्ष न घातिल्लें मरे। कारण गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आमी कोणा खातीर प्लॉट करूना, आमी जें कितें काम केलां तें काम पेडणे लोकां खातीर, मांद्रे लोकां खातीर। सो असल्या कंप्लेनीक आनी हेका चड घेवन वचपाचें ना। सर, टेंडर हॅज बीन फ्लोट फॉर दिस? ऑफकोर्स। मजगती सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण ट्री ऑफ होप ह्या संस्थेन थंय झाडां लायिल्ली, ती मारून खंय काम केलां। मारिल्ली झाडां परत लायता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान खंय उतर दिल्लें, मात अजून खंय लायिल्ली दिसनात, सुत्रां सांगता। असोच विशय मोर्चे घडिल्लो। थळाव्यांच्यो पारंपारीक वाटो प्लॉटिंग करून आडयल्यात म्हूण थळावे मुख्यमंत्र्याच्या दारार। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रश्न सोडयता। सर मोर्जेचे तुमकां लोकल्स मेळ्ळे? मोर्जेचे लोक मेळ्ळे म्हाका, तेंचे कितें तरी वाद आडयले, वाद क्लियर करचे, बाकी कितें आसा ते त्यांनी कंप्लेनी दिल्या, काय कितें एक्शन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।